मागे मागे तू म्हणटा की चर्चा करपाक जाय म्हणून. चर्चा करपाक जाय जाल्यार दुसरो विशय जो आसा जो आज आमगेल्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जी तुगेली एड दिल्या आनी बरी इंट्रस्टींग एड दिल्या. हांव ती वाचून दाखयतां. म्हाका आतां बातमी करता ताजेर की पोर्तुगीज शासकांनी विध्वंस केलेली ऐतिहासिक स्थळे किंवा गोव्यावर पोर्तुगीज राजवटीचा अंमल असतानाच्या काळात नष्ट केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक स्थळांविषयी नागरिक NGO असोसिएशन्स यांच्याकडून निवेदने मागविण्यात येत आहेत. ही निवेदने संबंधित कागदपत्रे छायाचित्रे इत्यादी सर्व पुराव्यादाखल ते संचालक पुरातत्व खाते मळा पणजी गोवा यांच्याकडे टपालाने किंवा ईमेलद्वारे 31 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे. आता हांगाय कितें करपाचें? पयलीं चर्चा करपाची काय पयलीं सोल्युशन काडपाचें? ना प्रमोद कशें आसा आनी हें कित्या खातीर? म्हाका एक एकदां अशें दिसपाक लागला की पळय आतांच आमी टॅक्सीचो इशू उलयताले, हय एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, इन्फ्लेशनाचो इशू आसा, चॅलेंजीस बिफोर टुरिजम आसा, मायनींग बिजनस आयज आमचो ठप्प जाल्लो आसा. सगळे वाटेन प्रॉब्लम 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 इतले आसात. आनी हो आतां नवो कसलो प्रॉब्लम तुमी क्रिएट केला? ही जर तूं एडवर्टायजमेंट जर पळयशीत, पोर्तुगीजांनी ज्यो मॉन्युमेंट्स डिस्ट्रक्ट केल्ल्यो ताजे पुरावे त्याचे पुरावे मागता कोण? हय पुरातत्व खातें. पुरातत्व खाते किंवा पुरातत्व खाते ताचे वचून आमी पुरावे ज्याच्याकडे सगळो इतिहास आसा आणि ज्याच्याकडे वचून आमी पुरावे सोदता ते लोकांकडे मागता. दिस इज क्लियरली अ बिगस्ट जोक आय वूड से. हे अशें करूं नाका. खंय तरी तुमी चुकीच्या हेतून दिशेन वयता पळय. हे फक्त लोकांच्यो भावना फुलोवपाच्यो किंवा लोकांक एक कितें म्हणटात ते आमी तंद्रीन दवरपाच्यो ह्यो गजाली. इतिहास जो जालो, जर पोर्तुगीजांचो इतिहास तुम्ही अशा पद्दतीन जर हे करपाक सोदता जाल्यार भारताकूय मोठो इतिहास आसा. म्हणजे तुम्ही सगळे आसा की दॅट इंटरेस्टिंग पॉयंट दॅट वी गो टू आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट टू फायंड एविडन्स इफ वी वॉन्ट समथिंग. नाव आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इज आस्किंग अस टू ब्रिंग एविडन्स. सो where do you think this is leading? This sounds very strange, but तितून भितर एक बरो सिरियस विषय आसा. कितें जाणा मरे किशोर, इज लास्ट टायम when the government has announced that they will rebuild temples, no, तितून भितर एक बरो हे जाल्लो. कितें जाल्लो, एक टर्बुलन्स जाल्ले की people from the minority community thought that they are getting back at us, trying to send a message across. आणि आता परतून एक अटेम्प्ट जाला की तसलोच कसलो एक एनवायरमेंट तयार करपाक. अननेसेसरी. दिस इज कंप्लिटली, आय मीन वॉट इज द नीड टू क्रिएट? वी आर अ स्टेट वेर वी आर लिव्हिंग इन कम्युनल हार्मनी, कंप्लीट पीस, आणि ते चलत बसला. परते कम्युनिटीचे भितर हे करूंक सोदता. दिस विल लीड टू दॅट. आनी एक गजाल म्हाका क्लियर दिसता हातूंत भितर की जनरल दिस इज नॉट हें तुगे ओपिनियन बी भाग न्ही. दिस इज फॅक्ट्स की जे मॉन्युमेंट्स तेन्ना डिस्ट्रॉय केल्ले ताचेर संशोधन जालां, ताचे रिसर्च जाल्यात, ताचे लोकांनी भयंकर खोलांत वचून म्हायती भायर काडल्या, ताचेर पुस्तकां बरयल्यात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ऑलरेडी केल्ली आसात. इतिहास म्हणून केल्ले आसात. इट इज नथींग रायट. हें बरोबर किंवा तें चूक म्हणून न्ही. इतिहास म्हणून ताजें डॉक्युमेंटेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा. आतां तें तातूंतल्यो सगळ्यो गजाली आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर आसात. आतां इतल्यो सगळें आसतना सरकार कितें सोदता? सरकार सोदता की खंयच्या तरी त्यांच्या सरकारकडे जवळीक असलेल्या खंयच्या तरी NGOन किंवा खंयच्या तरी संस्थेन येवन एक लेटर करचें की चल ते किशोराचें घर आसा पळय ते पोर्तुगीजांनी पयलीं थंय आनीक कोणाचें तरी घर आसलें ते मोडून थंय किशोराचें घर जालां. म्हणजे असल्यो झगड्यो लावपाची ही कामां. सांगपाचें म्हटल्यार तूं जशें सांगलां तशें हिस्टॉरिकल बुक्स, हिस्टॉरिकल रिसर्च पेपर्स हे सगळे रेडी आसा. हे अशा पद्धतीन तुम्ही पब्लीक नोटीस दिवन लोकां कडल्यान तुम्ही सजेशन म्हणजे कितें चल्लां हे दिस इज एन क्लियर सायन की अवर एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टोटली कोलॅप्स. आणि एडमिनिस्ट्रेशनान अक्कल म्हणटा पळय ती अशी दवरल्या खंय तरी टेबलार आणि बेअक्कलीन हे काम चल्लां. बेअक्कल आणि कांयच ना. कारण एकूच आसा. लोकांक परत एक गजाल सांगता की ह्या सगळ्या गजालीचें संशोधन जालां, डॉक्युमेंट्स आसात, हाजी प्रॉपर रिसर्च जाल्ली आसा, ताजेर पुस्तकां आयिल्ली आसात. अशें आसतना परत सरकार हो विशय घेवन कितें साध्य करपाक सोदता आनी खरेंच कितें करपाचें आसा हो प्रश्न पडटा. कारण तू एक बरो शब्द वापरलो, तंद्रीक दवरपाचो हो प्रयत्न का कितें म्हणून. ती तंद्री आमी लावन घेतले काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा.
आनी जर सरकाराक दिसता की आमी अशी ही जी गुळयो जर दिली आमकां टॅबलेटी जाल्यार ती तंद्री आमी लावन घेतली म्हणून जाल्यार दॅट स्पीक्स अ लॉट अबाउट अस ऑल्सो. Just don't you think there is, from the historical standpoint, there is a lot of research done, lot of documentation done, when in spite of that, आता हातूंतल्यान दोनच हेतू आसपाक शकतात किशोर. एक कंप्लीट अज्ञान. आता अज्ञान कोणाचें? ज्या खात्या कडेन सगळें ज्ञान आसा त्या खात्याचें अज्ञान, बरोबर? ऑर हाजो फाटलो मोटीव दुबावीत आहा सारको. देर कॅन ओन्ली बी टू थिंग्स, इग्नोरन्स or a motive behind this. तू कितें दिसता? In दिसता की this is completely an exercise of digging into the past for no reason at all, for no justifiable reason to say okay fine आमी कितें तरी करूंक सोदता, कितें तरी म्हाका दिसता हें बेश्टे वऱ्या वयल्यो खबरी की कितें एकामेकाचे भितर हें हाडपाक दुस्पट घालपाक सारको झगडी करपाक. आतां तूं सांगला तशें एग्जाम्पल दिला पळय, एकटो मनीस आपआपणी सांगतलो आनी मागीर तें वेर इज दीस लिडींग टू? Where this is leading to? This will be completely. No, what are you asking for? I am on a very simple thing. What, when everything is documented, when everything is not just documented, it is been described in a very detailed manner how things happened. किती घडलें त्या वेळार, कशें घडलें, कित्या खातीर घडलें, त्या वेळा वयली परिस्थिती कितें आशिल्ली, तातूंतल्यान कितें निर्माण जालें, आज थंय कितें आसा, ह्यो सगळी गजाली ऑलरेडी ताचें संशोधन जावन नोंद केल्ले आसात. नोंद केल्ले आसतना सरकार आनी खंयची गजाली सोदता, ऑर सरकाराक आनी खंयची गजाली सोदपा भितर इंट्रस्ट आसा, हो म्हाका दिसता प्रश्न पडप स्वाभावीक आसा.